सगळ्यांनी आपल्या हातान चुट्ट्यो धरच्यो. एक चोत्राय धरची हो दोबाजीक प्रवेश जेजूचो. आनी ह्या पासत आमी हे मागणे जाल्या उपरांत आनी ताळयांचेर आशीर्वाद घातल्या उपरांत फाटल्या वाटेन तावन रस्त्यान तावन 3 वडी करून भितर सरतले हांव गीत गावून तर बरे भाशेन ही भांडावळ सांबाळया. आमी आनी हे भाशेन करिनासली, डायरेक्ट वयताली हिंगासान एक झुंड कसो. आयज आमी झुंड करून वेचना, पूण आशीर्वाद जाल्या उपरांत आमच्या हातान ताळयो घेवन फाटल्यान सिमतेरी कुच्चानसान ह्या रस्त्यान वड करून 3 वडी करून आमी मुखार सरतले. हांव कॉन्फ्ररीची भाव भयणां मुखार चलतली. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. दाविदाच्या पुताक जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, इस्रायलाच्या रायाक जय, पूत सर्गी जय जय. प्रितीच्या भावा भयणीनो, प्राचीत काळ सुरू जाला तेन्ना तावन दोडवणीन आनी प्रिती मोगाच्या कुरण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या. आमी आतां आख्खे पवित्र सभे बरोबर सोमिया जेजूचो पास्कांचो गूट समारंभूक सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताचे कोश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुजाल्याच्या शारान भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कुश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणान आनी मोहिमेवंत जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोमियाच्या फाटल्यान आमी वचुया. प्रार्थुया. सोर पदवीदार सासणाच्या देवा, तुझो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेरुजाल्याक पावूंक आमकां फावो कर. जुई तो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना.
मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेरुसालेम लागी पावता पावता बेतफाजे आणि बेतानिया दिसतात थंय. जैतुनाच्या दोंगरा सरशी येतोच जेजून दोगा आपल्या शिसांक धाडले आणि तांकां सांगले, तुमचे सामकार आसा त्या ग्रामान वचात आणि तुम्ही थंय भितर सरना फुडें कोणूच अजून ताचेर बसूंक नासलेले गाडवाचे एक शिंगरू बांदलेले तुमकां मेळटले. ताका सोडात आणि हांगा हाडात. तुम्ही कितें करतात अशें तुमकां कोण म्हणत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा आणि तो ताका रोकडोच परतून धाडटलो म्हण सांगात. ते गेले आणि एक गाडवाचे शिंगरू एका दारा मुखार भायर नाक्यार बांदलेले ताणी देखले. ते ताका सोडटाले तेन्ना तुवें आसुल्ल्यांनी म्हणले, त्या शिंगराक सोडून तुम्ही कितें करतात? जेजून सांगलेलो जबाब ताणी दिलो आणि त्या मनशांनी ते तांकां व्हरूंक सोडले आणि शिंगराक ताणी जेजू सरशी हाडले आणि ताचेर आपली आंगवस्त्रां घालून आणि तो ताचेर बसलो. सोबार लोकांन आपली आंगवस्त्रां मार्गार पातळायली आणि दुसरी कांय जाणां शेता मळ्यांनी कातरलेल्यो ताळयो मार्गार शिपडायताली आणि फुडल्यान आणि फाटल्यान वेतालो तो सगलो लोक अशी बोब मारूंक लागलो, जय जय सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, आमच्या बापा दाविदाचे राज येता ताका जय, उंच सर्गी जय जय. देवाचे उतर भाव भयणीनो, आतांच आमी देवाचे उतर जे आयकलां, जेजूचो प्रवेश जेरुसालेम आणि जेजू आपल्या कश्टांची वाट चलूंक वेता. कालच्या दिसाक आमी सांतूस पासूस आमचे फिरगोजेन मनयला आणि जेजूच्या पावलांनी आमची पावलां घालूंक आमी सुरू केला. तर आतां आमी हीच जेजूक वाकाणटेली परजेची देख घेवया आणि समाधानान आमी सगळीं फुडें सरुया. आमी आतां हे पुरसांव काडून जेन्ना भितर वेता उगडास करूया आमी जेरुसालेम शारांत आसलेल्या भाशेन आणि खरेंच जेजू ह्या जेरुसालेम शारांत भितर सरता. जेरुसालेम शार म्हणटा ते जावं दी आयज आमचे जण एकल्याचें जिवीत. तर जेजूक आमच्या जिवितान भितर येवकार दिवंक आणि जेजूचो जय जयकार करूंक आमी ह्या पुरसांवान वांटो घेवन मिसाचे भेटेक भितर सरूंक तयार जावया. आमचे कॉफ्रारीचे भाव दाखयता ते भाशेन आमी फुडें सरतले, सिमितेरी वाटेन वेतले आणि मागीर त्या रस्त्यान जावन इगोर्जेन बरे भाशेन प्रवेश करतले.
सुरुवातीक घेऊया J1 पेज नंबर 138 J1. भाव भयणीनो, जेजूक भितर येवकार दिवन आनी आमच्यो ताळयो आमच्या हातान घेवन आमी ह्या मिसाचे सुरवातेक भितर सरल्या. आमची सगली मागणी हे मिसाचे भेटेन देवा मुखार दवरुया. आयज प्लासियानो दा क्रूज आनी ऑर्लांडो सिल्वेरा आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची भुरगीं आपल्यो परिक्षा करूंक आपली तयारी करतात. ह्या भुरग्यांचेर परिक्षा करूंक तयारी करतल्या भुरग्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी ह्या सगळी आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या घराब्यां पासत, आमच्या गांवां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया. आनी आमचे फिरगोजेचेर 400 वर्सांची समोरमणी आमी करूंक तयारी करता तेन्ना हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. सूर पदवीदार सासणाच्या देवा, मनशा कुळाक खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडवणदारान मनशा सैम घेवचें आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेन ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटो मेळूंक कोनवाडायेन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हज्यो किडण्यो करताले तेन्ना म्हजें तोंड हांवें धांपूंक ना. हांव लॉजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दुनियान म्हाका खरें शिसाची चीप दिल्या. थकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनियान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. खडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें खाड पिसोडटल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो किडण्यो करताले आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना.
सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लॉजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? परतून म्हणुया. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हाका पळयता तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात, म्हजीं खेबडां करतात, म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयेवन आसलो तर ताणें म्हाका निवारचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणें ताका सोडोवचो. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलय? कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशाचे पेडे म्हाका दाड घालतात. म्हजे हात आनी पांय ते विटतात. सगलीं म्हजीं आडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हजीं आंगलीं आपणा भितर वांटतात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडू नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरतात तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाचे सोमेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाचे सोयपाचो, तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामांचो आकार घेवन आनी मनशांक सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन तोय तो खालतो जालो. मोरोपर्यान आनी कुर्सार मोरोपर्यान घालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. हे पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमेक दिवच्या खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगल्या रोशनां परगटचीं. देवाचें उतर हें. उद्गार. मोरोपर्यान, कुर्सार मोरोपर्यान जेजू आमच्या खातीर कालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. मार्कू पोरमोणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. 2 दिसांनी पास्कांची आनी फूग नासलेल्या उंड्याची परब जावची आसली आनी मुखेल यादनीक आनी 2 शास्त्री जेजूक कसो मुसलोतीन दोचो आनी जिवेशी मारचो तें पळयताले. तरूय ते म्हणत, हे परबेच्या दिसा नाका, लोकांची उत्साबळाय बी जावं खरी. जेजू बेतानेंत
सिमांव कोडकाराच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना एक बायल उंच मोलाचें आसोळ जोतमानशाचें पोरमोडीत तेल एका चंद्रकांतींत आयदोणांत घेवन आयली आनी आयदोण फोडून तें तेल तिणें ताच्या माथ्यार ओतलें. थंय आसलोले थोडे जाण आपणा भितर तिडले. ताणीं म्हळें, ह्या तेलाचो इबाड कित्याक म्हूण केलो? तर असलें तेल 900 वयर रुपयांक विकून गरिबांक दुडू दिवंक जातें. आनी तिका ते रागान बेश्टायताले. पूण जेजून म्हळें, तिका सोडात. तिका तुमी कित्याक त्रास दितात? तिणें म्हजे सोरी बऱ्यांतली बरी कोरणी केली. गरीब लोक तुमचे मदें सदांकाल आसाच आनी जाय तेन्ना तुमच्यान तांकां बरें करूंक जाता. पूण हांव सदांच तुमचे सांगाता आसचो ना. तिचे कडेन घडटालें तें तिणें केलें. आदी फुडें म्हजी कूड तिणें निकी पिण्याक मागली. खरेंच तुमकां सांगता, आख्ख्या संवसाराक हें शुभ वर्तमान गाजत तितलेय स्वातार जें हिणें केलें तेंय तिच्या उगडासाक परगोट जातलें. तेन्ना बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत मुखेल याजनिकाच्या हातांत जेजूक धरून दिवंक तांचेशी गेलो. हें आयकून ते खुशी जाले आनी ताका दुडू दिवंक ते कबूल जाले. आनी ताका धरून दिवंक एक बरो सोयेक तो सोदतालो. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी ताका म्हळें, तुजें पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारान वचात आनी उदकाचो कोडसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता त्या घराच्या दोनयाक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्कांचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वसरो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो वसरो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. सांज जातूच 12 शिसां सांगाती जेजू आयलो आनी ते बसून जेवता आसतना ताणें म्हळें, म्हजे बरोबर जेवता तांतलो तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. ते भोव खोंतीबोरीत जाले आनी एक एकलो विचारूंक लागले. हांव गाय तो? आनी ताणें तांकां सांगलें, 12 एकलो. म्हजे बरोबर ताटान उंडो बुडयता तो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें वेता खरो. पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेता ताचें कोठा. जल्मुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हळें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सोगले तांतलें पियेले. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रोगोत, कोराराचें रोगोत. सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यान हांव नवो सोरो पियेसर ह्या फुडें दाकांच्या फळांचें हांव आनीक पियेवचो ना. कीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तुमचो सोगल्यांचो भावार्थ धडवंटलो तर अशें बरयलोलें आसा, हांव गवळ्याक मारतलो आनी हिंडाच्या मेंढरांची दुस्पोट जातली. पूण हांव पुनर्जीवन जातोच तुमचे आदीं गालिल्ल्यान वेतलो. पेद्रून ताका म्हळें, हेरां सगल्यांचो भावार्थ दंडवळल्यार पर्यंत म्हजो दंडवळचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आयचेच राती
कोंब्यान 2 पावटी साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. आनी तो ओदिकूच भासूंक लागलो. तुजे बरोबर म्हाका मोरचें लेगून पडलें जाल्यार हांव तुका नाकारचो ना. हेरा सोगल्यांनी तशेंच म्हणलें. तेन्ना ते जेसमानी म्हणलोल्या मोळ्यांत पावले. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांवें मागणें करीसोर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर व्हरून तो तरतरूंक आनी कोंतीबोरी जावंक लागलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, संतापान बरोवन म्हजो जीव मरणाचे तोणीर पावला. तुमी हांगा रावात आनी जागरण करात. आनी मातसो फुडें वचून दोरनी सरपोटून तो आपणा वेली ही घोडी जाता जाल्यार पयस वचून दी म्हूण मागतालो. ताणें म्हणलें, आबा बापा, तुज्यान सोगलें जाता. हें पात्र म्हजे वेलें पयस काड. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. आनी परतून हे जाल्यार ते न्हिदलोले मेळ्ळे. तेन्ना ताणें पेद्रूक म्हणलें, सिमांव, तूं न्हिदलाय? एक घडीभर तुज्यान जागो रावंक जालें ना मू? तूं ताळणेन पडना जावंक जागे रावात आनी मागणें करात. ओत्मो राजी आसा खरो, पूण कूड असोक्त. आनी नव्यान वचून तशेंच म्हणून मागणें केलें. परत आयलो तेन्ना ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे. तांचे दोळे जेमीन जोड जाल्ले आनी कशी ताका जाप दिवची ती ते नोकडो जाले. आनी ताणें तिसरे फावट येवन तांकां म्हणलें, ह्या फुडें न्हिदात आनी विसव घेयात. वेळ पावलो. पळयात, आतां मनशाच्या पुताक पातक्यांच्या हातान घालतले. उठात, आमी या. म्हजो घात घेतलो तो लागीं पावलो. अशें उलयता आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय पावलो. आनी ताचे सांगाती तोरवारी आनी तोणके घेवन मुखेल यादनिकांनी धाडलेल्यो लोकांचो एक जोमो. ताचो घात घेतलो तांकां अशें म्हणून खुणां दिली, हांव उमो घेतलो पळय तोच तो. ताका धरात आनी सांबाळून व्हरात. आनी पावना फुडें तो रोखडोच जेजू सोशी आयलो आनी ताणें म्हणलें, गुरुजी, आनी ताचो उमो घेतलो. आनी तांणी ताच्या आंगार हात घालून ताका गोट दवरलो. तेन्ना ताचे बरोबर आसलोल्यांतल्या एकल्यान तोरवार काडून परोम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो कानूच कातरलो. जेजून तांकां म्हणलें, तोरवारी आनी तोणके घेवन हांव कोण पुंड जालोले भाशेन तुमी म्हाका धरूंक आयल्यात? दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकोवन दिवन तुमचे मदें हांव आसलो तेन्ना तुमी म्हाका धरलो ना. पूण पवित्र पुस्तक खरें जावंक जाय. त्या वेळार सगळे शीस ताका साडून पडून गेले. कोण एकलो तोरनो धाकटो बेश्ट्या आंगार ओल पांघरून ताचे फाटल्यान वेतालो. ताणें ताका धरलो, पूण ताच्या हातांत ओल सोडून दिवन तो विंगडोच पडून गेलो. आनी जेजूक परोम यादनिकाशी हाडलो. आनी सगळे मुखेल यादनीक, वडील आनी शास्त्री थंय एकटवले. पेद्रू पयसतान ताचे फाटल्यान चलून परोम यादनिकाच्या राजांगणांत भितर पर्यान गेलो आनी कामदारां बरोबर दोगट्याक बसून ऊब घेतालो. परोम यादनीक आनी आख्खी महासभा जेजूक मरणाचें फर्मोट दिवचे खातीर ताचे आड कसली एक गोवाय मेळत गाय म्हूण पळयताले. पूण तांकां ती मेळना जाली. तरी सोबार जाण ताचेर आड लोतीक गोवाय दिताले, पूण तांच्यो गोवायो वेगवेगळ्यो जाताल्यो. आनी थोडे जाण उठून ताचेर अशें बोगलांड घालूंक लागले, हे हातांनी बांदलोले देव मंदीर हांव मोडी. आनी हातांनी बांदूंक नासलोले दुसरे एक 3 दिसां भितर बांदली. अशें ताणें सांगलोले आमी आयकलां. पूण तांची गोवा एकामेकाक जमो नासली. आनी परोम यादनिकान मोदेकांत उबो रावन जेजू कडेन अशें विचारलें, तूं हे तुजेर आड गोवाय दितात.
ताका तूं कांयच जबाब दिनाय. तो ओगोच रावलो आनी ताणें जाप काडली ना. नव्यान परोम यादनिकान ताचे लागीं अशें विचारलें. तूं क्रिस्त भाग्यवंताचो पूत? जेजून ताका सांगलें. होय, हांव तो. आनी मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्या हाताक बसलेलो आनी सर्गीच्या कुपा वेल्यान आयलेलो तुमी देखतल्यात. तेन्ना आपली आंगोस्त्रां पिंजून परोम यादनिकान म्हणलें. आनीक गोवाय आमकां कित्याक जाय? तुमीच देव निंदा आयकल्या तर तुमकां कितें दिसता? तांणी सगल्यांनी तो मरण फावो आसलेलो गुन्यांवकार म्हूण थारायलें. तेन्ना थोडे जाण ताचे तिपी उडोवंक लागले आनी ताचे दोळे धांपून आनी ताचेर मुठी मारून म्हणूंक लागले. तूं प्रवादी म्हूण दाखय. कामदार ताचे तापटां मारताले. पेद्रू सोकला राज आंगणांत आसतना परोम यादनिकाची कोण एकली चाकोन आयली आनी दोकट्याक बसलोल्या पेद्रूक देखोना फुडें ताका बरो करून पळोवन तिणें म्हणलें. तुमी नाजरतकार जेजू बरोबर आसलोय? पूण ताणें नाकारून म्हणलें. तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो. हांव तें समजुना. आनी थंयचो कोडसरून तो फुडल्या आंगणांत भायर सरून गेलो. ताका नव्यान पळोवन ती चाकोर थंय भोंवतणी आसलोल्यांक म्हणूंक लागली. हो तें मनशांतलोच. पूण ताणें नव्यान नाकारलें. आनी मातशा वखदान थंय आसलोल्यांनी नव्यान पेद्रूक म्हणलें. दुबावा विणे तुंय तांचे भितरलो एकलो. तुंय गालिल्यांचो मुरे? पूण तो आपणाचे शिराप घालूंक आनी सोपूत घेवन म्हणूंक लागलो. तुमी सांगतात त्या मनशाक हांव वळखच ना. तेन्ना रोखडोच कोंब्यान दुसरे पावटी साद घालो. कोंब्यान 2 पावटी साद घालच्या आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलोय. जेजून सांगलोल्या ह्या उतरांचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी तो रडूंक लागलो. आनी सकाळ फुडें मुखेल यादनिकांनी जाणट्या शास्त्र्या आनी आख्या महाधर्मसोबे बरोबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातांत घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें. तूं जुदेवाचो राजा? आनी ताणें जाप दिवन म्हणलें. तूंच सांगताय. मुखेल यादनीक जिनसवार गुन्यांव ताचेर घालताले. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें. तूं कांयच जबाब दिनाय? कितले गुन्यांव पळय ते तुजेर घालतात? पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. पोरबे समोय खंयच्याय एका कैद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलोल्या हेरां बरोबर बोणकुणीन दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बोंडायेंत खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणे ताणें केलां तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल यादनिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणो आसलो. पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल यादनिकांनी लोकांक फुसलायलोलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हणलें. तशें जाल्यार जुदेवाच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी नव्यान उयेल मारली. ताका कुर्सार मार. तरी पिलातान तांकां म्हणलें. तर ताणें कितें वायट केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान उयेल मारूंक लागली. ताका कुर्सार मार. म्हणटूच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरबोन दिवन कुसार किडावंक तांचे स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेच्या राज आंगणांत व्हेलो आनी आख्खी पलटून जमयली. ताका एक जांबडें आंगोस्त्र घालें आनी एक कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नोमान करूंक लागले. नोमान तुका ए जुदेवाच्या राया. आनी बेटकाटी घेवन ताचे तकलेर मारताले. ताचे तिपी उडयताले आनी दिमी मोडून ताका नमस्कार करताले. ताची खेबाळां केल्या उपरांत जांबडें आंगोस्त्र काडून
नव्यान ताका ताची काशाची आंगावली घाली आनी ताका कुसार किडावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वाडसू सिरेनचो सिमांव अलेक्झांद्र आनी रुफूस हांचो बापूय खेड्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेजूचो कुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो आनी गोलगोता मुणगे कोट्ट्याचो जागो म्हणटात ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यांत गोंडरूस मिसळून ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका खुस्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक तांणी सोडती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटलीं. ताका खुस्सार मारलो तेन्ना दोनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घाल्लो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय खुसार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. खोट्या मदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें. तेणें येतो वेतो लोक आपली तोकली हालयत ताची निंदा करतालो म्हणून वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तर त्या खुर्सा वेलो देव आनी तुकाच सुटका दी रे. तेच परी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल याज्ञीक एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मस्कोऱ्यो करताले. हाणें हेरांक सोडयली, हांचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. हो क्रिस्त इस्रायलाचो राजा खंय? आमी पळोवन सोदमानशे खातीर ताका आतां खुर्सा वेलो देंवन दी. तांचे बरोबर कुर्सार मारलोले तेय ताच्यो केश्टायो करताले. दोनपार जातूच 3 वाजो पर्यंत सगल्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्या तळ्यान म्हळें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी. मुणगे देवा म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून तुवें उबी आसलोल्या तळ्यांनी म्हळें, हो एलिशाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आलोंबे बुडोवन आनी एके बोडयेक लावन ताका पिवंक दिवंक लागलो म्हणून रावात, एलिशा ताका देवंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान हाडून प्राण सोडलो. सगलीं दिमी घालुया. उबी रावया. देव मंदिराचो पड्डो वयतान सोकला दोशी पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसलेल्या शोधपोतीन पळोवन म्हळें, खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. थोड्यो बायलो पयस रावन पळयताल्यो. तांचे भितर मारिया मागदालेन, धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मारिया आनी सालोमे. तो गालिल्यांत आसतना ताचो पाटलाव करून त्यो ताची सेवा करताल्यो. त्या भायर ताचे सांगाती जेरुसाल्याक चोडून आयलोल्यो तांतल्यो सोबात दुसऱ्यो बायलो आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत आरिमातेचो जुजे आयलो. तो न्यायसभेचो एक श्रेश्ठ बुदवंत आसलो आनी देवाच्या राज्याची वाट पळयतालो. तो तयारेचो दीस म्हणजे सोनवारा आदलो दीस देखून धीर धरून ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली. इतलो बेगी मेलो म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें आनी शोधपोतीक आपोवन हाडून तो मेलो जाल्यार ताणें विचारून घेतलें. शोधपोती कडची सारकी खबर घेतूच जुजेक ताणें कूड व्हरूंक दिली. जुजेन एक वोळ विकती घेवन हाडली आनी ताका दिवन ओळीन रेवडायलो आनी फातरांत कांतयलेल्या एका फोडांत ताका दवरलो. मागीर एक फातर गुंवडावन फोंडाच्या दाराक लायली. मारिया मागदालेन आनी जुजेची आवय मारिया ताका खंय दवरतात तें पळोवन आसल्यो. बसूया. प्रिच्या भाव भयणींनो, आयज जेजूच्या कश्टांचो आयतार आमी मनयता आनी आयज तशेंच पवित्र शुक्रारा दिसाक आमी आख्खो इतिहास
जेजूच्या कोश्टा मरणाचो वाचता आयकता ताचेर नियाळ करता. पवित्र सातोळ्यान आमी आतां भितर सरल्या आनी जेजूचे कोश्ट, जेजूचे त्रास, जेजूचें मरण आमी लागशिल्ल्यान नियाळटल्या. आनी तें नियाळटा तेन्ना आमच्या जिविताक कशे भाशेन सर जाता तें आयच्या दिसाक हें आमी जण एकल्यान नियाळूंक गरज. आतांच आमी जो इतिहास वाचला जेजूच्या कोश्टांचो, तातूंत वेगवेगळे तरेचे मनीस आसात. सगळे तरेची मनशां आमकां थंयसर मेळटात. ह्या मनशां मदलीं खंयचीं आमचीं पात्रां वो आमी खंयच्या मनशाक लागता. गडे थोडे पावटी आमी एकल्याक जाल्यार दुसरे पावटी दुसऱ्याक सर करूंक जाता आमचें जिवीत. थोडे पावटी आमी ते वस्तुरे भाशेन जाता जे आमचे लागीं आसा तितलेंय जेजू पासत दिवंक तयार. थोडे पावटी आमी गडे पेद्रू भाशेन जाता, उतरां व्हडलीं, आनी आमच्या उतरांतल्यान आमी सगळें आख्खें आश्वासन दितल्या. पूण वेळ येता तेन्ना आमी चुकता, असोक्त पडटा. आनी तेच बरोबर थोडीं जाणां आपली चूक उपरांत मानून घेतात पेद्रू भाशेन. थोडीं जाणां आमी गडे जुदासा भाशेन घातकी, आमच्या मनान आमचीच चिंतना आमचोच फायदो जायते पावटी आसा. थोडे पावटी आमी जें कितें करता तें आमकां समजना. अशें करीत जाल्यार तशें जातलें म्हूण हांवें चिंतूंकूच ना. आय हॅड नो इंटेंशन टू हर्ट यू. असलीं उतरां आमचे मदलीं जायतीं जाणां उलयतात. पूण जुदासा भाशेन जायते पावटी घात करपाक आमी तयार. जायते पावटी आमी ह्या मुखेल यादनिकां भाशेन जरी तर आनी कोण वाडटा, व्हडलो जाता जाल्यार ताका खाला उडोवपाक जाय. जेलसी आमची नाटकाय भितरल्यान सावन सारकी इतली वाडलेली आसा की दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा तें सोत पासून आमी मानून घेवंक तयार नात. जशें जेजूच्यो सगल्यो बऱ्यो करण्यो तांणी पळयल्ल्यो, आयकल्ल्योय, तांणी ताका सांगात दिवपाक जाय आसलो मुखेल यादनीक कशें. पूण तांणी उरफाटें केलें, ताका बंद करपाक जाय. कित्याक लोक ताचे फाटल्यान वेतलो. आनी लोक जरी तर ताचे फाटल्यान वेतलो जाल्यार ह्या यादनिकांक भिरांत आसली. रोमाचो सरकार जो तांचेर राज चलयता ते ताका नाच करतले, ते लोकांक त्रास करतले ह्या एका मनशाक लागून. आनी देखून तांच्या मदल्यान हेंय म्हणलें, सगळे परजे पासत एकलो मेल्यार ओदीक बरें. त्याच बरोबर दुसरे वाटेन हेर चाकोर आनी जे आसा जे आपलें काम करतात, कोर म्हणल्यार तें करतात, तांकां खबर ना कित्याक करपाक जाय तें. जेजूक धरून हाड म्हणल्यार ते धरून हाडटात. तो जेजू कोण, ताका कित्याक धरपाक लायला, ताका धरप सारकें काय ना हें ते सोल्दाद जे आसात ते चिंतिनात. जे भाशेन आयच्याय काळार जाता, आमचे पुलीस आसात जायते, ऑर्डर दिली ताणें काम करपाक जाय. धरून हाड म्हणल्यार धरून हाडूंक जाय, भितर घाल म्हणल्यार भितर घालूंक जाय. ताचो गुन्यांव आसा काय गुन्यांव ना तें तांकां पडलेलें ना. फॉलोईंग द ऑर्डर्स. थोडीं जाणां आमचे मदलीं ह्यो खबरो काडपी आसात, चाळोवन घालपी आसात. जे भाशेन पेद्रू थंयसर त्या चाकरा मदें शेकतालो. एक वस्तुरी आमी पळयता, ती पयली एक पावटी विचारता आनी मागीर तिका क्युरियोसिटी कुरुजदाद म्हणटा आमी, परतून वचून ती विचारता, तूंच तो पळयल्लो तुका. आनी तेच बरोबर दुसऱ्यांकूय सांगता. उचांबडाय चाळोवन घालपी आमचे मदलीं थोडीं जाणां थोडे पावटी आसात. जायतीं जाणां आमचे मदलीं आमी तयार कितेंय सांगता तें आयकपाक, पूण जेन्ना वेळ येता तेन्ना पळोवन वचप. जशें ह्या शिसांनी, जेजूच्या शिसांनी केलें, धांवन गेले जेन्ना जेजूक धरलो. आनी जेजूक आतां खरेंच जें जेजून सांगलेलें, कोश्ट पडटले, त्रास पडटले, म्हजो जीव काडटले, हें सगळें सांगलें तें नियाळून आनी जें कितें घडटा आपल्या दोळ्या मुखार आतां तें पळोवन भियेले, पळून गेले, उबे रावूंक ना जेजू बराबर. तातूंतलो एकलो आपलें आंगावले पासून सोडून गेलो, विंगडोच धांवलो. आमी जायते पावटी हे भाशेन आमचेर वा आमच्या मनशांचेर जेन्ना कोश्ट त्रास येतात तेन्ना पडून वेता, पयस वेता, खबर नासलेल्या भाशेन करता, दिसती पडनासलेल्या भाशेन करता. आनी हे भाशेन जो कोण कश्टवता तो आनिकूय कश्टवता. जेजू जेत्समनी मळ्यान जेन्ना गेल्लो आनी आपल्या खेरीत शिसांक घेवन गेल्लो आनी एकूच मागलेलें, म्हजे बराबर जागरण करात, मागणें करात.
एके वाटेन आपणा पासत जाल्यार दुसरे वाटेन त्या शिसां पासत तुमी ताळणीन पडना जावं तुमी मागणें करात आनी जागरण करात. जायते पावटी आमकांय ह्या शिसां भाशेन झेम येता. ह्या शिसां भाशेन आमी न्हिदता आमकां न्हिदूंक नाका. न्हिदप म्हणल्यार फकत बेश्टें न्हिदप न्हू पूण आमच्या जिवितान आयज आमी जायत्यो वस्तू न्हिदीन घातलेल्यो आसात. भाव भयणीनो, पिलातूय थंयसर आसा. पळोवपाक दिसता पिलात एक बरो मनीस कसो नीत दिवपी. ह्या पासत ताणें जायते प्रश्न विचारले. जेजूकूय प्रश्न विचारले, पर्जेकूय प्रश्न विचारले. ताच्या प्रश्नाचो जबाब जरूय ताका मेळूंक ना. पूण तो जाणा आसलो की मुखेल याजनिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिला. पूण असल्या वेळार आपूण एक खरो अधिकारी कसो निर्णय घेवचे बदलेक जो झुंड बोवाळ मारतालो, जो लोक बोवाळ मारतालो आनी जे ट्रेन केल्ले आसले तांकां हाडलेले ते बोवाळ मारतले ते भाशेन ताणें तांकां करपाक दिलें. तुमकां जाय तें करात. जायते पावटी आमचे अधिकारी आसात ते हेंच करतात. लोक जो बोवाळ मारता तो चुकीचो पासून आसल्यार भियेतात. बो करून आयच्या काळार आमचें जेन्ना धर्माच्या नांवान जाय तो बोवाळ चल्लेलो आसा, जे कोण धर्मभेद करता तांकां आयज आमचो सरकार ओगी रावता वा तांकां कितें जाय तें करपाक दिता आनी आपूण पयस रावन पडयता. थोडी पावटी अधिकार आसलेले हे पासून मोडूंक पावल्यात. तुमी मागीर कोर्टान वसात आनी नीत घेयात. भाव भयणीनो, असल्या सगळ्या संदर्भान आमचे कोश्ट त्रास दिसाच्या दिसाक जायते आसात. असले कोश्ट आमकां जण एकल्याक जायते जाणांक आसात. जावं आमच्या घरा विशीं, आमच्या जॉबा विशीं वा आमच्या संबंदां विशीं वा आमकां कोणें कितें वायट केलां ताचे विशीं, ओनीत आमची सवय घडलेली आसा ताचे विशीं जायतीं जाणां कश्टावतात. तर असल्या सगळ्या वेळार भाव भयणीनो, एक संदेश आमकां, सियोनाचे दुवे भिवू नाका, ओ पळय तुजो राजा येता. जेन्ना आमी उलो मारता देवाक, जेन्ना आमी उलो मारता जेजू क्रिस्ताक, ताच्या कोश्टान आमचे कोश्ट एक कर, तेन्ना हीं उतरां गरजेचीं जी सगळ्या वेळार आमी आयकूंक जाय. भोव करून जेन्ना आमी भियेल्लीं आसा, जेन्ना आमी चिड्डुल्लीं आसा, आमकां घाय पडलेले आसा, कोण आमकां स्वतायता, कोण आमचें आयकना, आमचें कांयच चलना, असल्या वेळार हो बरवसो क्रिस्ती बरवसो, सियोनाचे दुवे भिवू नाका, हो पळय तुजो राजा येता. आनी हो राजा भाव भयणीनो आयज येता. आयच्या दिसाक आमी ताका येवकार दिला. आमच्या हातांनी ताळयो घेवन आमी पुरसांव काडून आनी तोच उगडास करून जेन्ना जेजू जेरुजाल्यान भितर सरलेलो, हो उगडास करून ताका आमी येवकार दिला. तो आमचो राजा. तो आमचो राजा घडये आयच्या संदर्भान न्हय, आयचें राजकारण जें चल्लेलें आसा त्या संबंदान घडये तो आमचो राजा न्हय. आनी तो तसलो राजा तो जावंकूय सोदिना. कित्याक परजा जेन्ना ताका असलो राजकी फुडारी वो राजकी राजा करूंक सोदताले तेन्ना ताणें तें नाकारलें आनी म्हणलें म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय, जाल्यार ताचें राज सर्गीचें, ताचें राज स्वर्गाचेर तशें संवसाराचेर आनी आख्ख्या आमच्या जिविताचेर. तर आयज जरी तर आमकां भिरांत येवपाक नाका, आमकां जरी तर कोणाकूच भियोवपाक नाका, जाल्यार ताका आमच्या जिविताचो राजा, ताका आमच्या गोराब्यांचो राजा, ताका आमच्या फिरगोजेचो राजा, ताका आमच्या राज्याचो देशाचो राजा आनी आख्ख्या संवसाराचो राजा म्हूण आमी काळजान तावन मानून घेवंक आयज आमकां उलो. तर आमचे सगळे कोश्ट त्रास, आमच्यो चुकी, आमच्यो असोक्तायो ह्याच सोमयाच्या हातान घालुया आनी ही पवित्र भेट भेटयता आसतना आमच्याच जिविताचें अर्पण जेजूच्या कोश्टां बरोबर आनी ताच्या कोश्टा मरणा बरोबर आनी पुनर्जीवनपणा बरोबर आमी उबारुया. सगळीं उबी रावया. सतमंता देवा, सुरपदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोन्स पिलाता खाल ताणें कोश्ट सुसले, ताका कुर्सार जोडलो,
तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर्पदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला पितांचवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमांता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणे फुडेचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. तकलोल्यांक म्हज्या उतरांत धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरांत मेळटोले समाधान आनी काकूत दूख कोश्ट सोंसतोले पोरजेक दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतां तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतां तुका. म्हणटोच लोकांक खुशी करूंक सोडटलो देखून पिलातान ताणें मागलोलें तशें केलें. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी देवाची खुशी पालोवन नितीचें आनी स्वताचें राज स्थापपाचें पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतां तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतां तुका. ताणें आपणाकूच खाली केलो. आमी सगल्यांक जेजूचेर नदर मारून देवा आनी मनशां उजीर कालती जावंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतां तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतां तुका. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. आमी भियेन आसतना पूण देवाचेर पातयेवन बरें करूंक आनी तांकां जाय तेच विस्तारूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतां तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करतां तुका. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी जेजूच्या कोश्टांत आमचेय कोश्ट उबारूंक आमकां जण एकल्याक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36 C18.
म्हज्या भावा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या नातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोरन्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दोयाळ काळजाचो मायेमोग आमी भोगूंक पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरोपराधी तो, तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली खास्त नश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणा आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सुक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजतात. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवंक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. तुजीच आज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट पोर गोठुया. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासनीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योंत आंकवार मारयेच्या, तुज्या भाग्योंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाच्या आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी धर्म म्हणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोनवाळ्या बापा, संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी मोहिमांक बघून सासनांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सियोनाचे धुवे भिवू नाका, ओ पळे तुजो राजा येता. आमचो सगल्यांचो राजा सोमी जेजू क्रिस्त ताणें आमकां शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान ह्या वेळार आमी बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. आमची काकूट
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता ती आमचेर झुट्टी आनी खास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, ओप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. खुर्साक खिडायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी खुर्सार वारयलोलें रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो भावार्थ घोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. अशें बसुया. आयज जेजूच्या कोश्टांचो आयतार, ताळयांचो आयतार आमी मनयला. पवित्र सातोळ्यान भाव भयणीनो आमी भितर सरल्या. हें आख्खें सातोळें आमकां जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची तयारी करूंक सारको बरो सयेक जावचो. आमच्या घरांनी आमचें मागणें, घोराब्या बराबर मागणें, तशेंच दर दिसा सकाळीं 7 वाजता मीस जाता इगर्जेन. ह्या सुमानान तरी आमी ह्या मिसाचे भेटेन सोमार, मंगळार, बुधवार भाग घेवंक प्रयत्न करुया आनी जाता ते भाशेन एकामेकाक आदार दिवया. आमी ही समरमणी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची एकदम बरे भाशेन करूं. आयची मिसाची मांडावळ आनी आख्या समरमणीची मांडावळ केल्ल्या आमच्या कॉन्फ्ररीच्या बाबा भयणांक आमची शाबासकी आनी दिनवास. तुमकां सगल्यांक ही मांडावळ बरे भाशेन करूंक तुमी सहकार दिलो देखून तुमकां सगल्यांक शाबासकी. गेल्ल्या आयताराक इगर्जेन दान जालें 23,280 रुपया. दाबोली कपेलान 1,330 रुपया. सगळे मेळून 24,610 रुपया. फुडलो आयतार पास्कांचो आयतार. पास्कांची समरमणी 30 तारखेर सांजेर मिडनायट सर्वीस सुरू जातली 11 वाजता. चोत्रायदरची 11 वाजता आमचें रात जागरण सुरू जाता. आनीक ह्या सगळ्या जागरणा मदली सगळीं विजिल्स जीं आसात तांची आवय म्हणल्यार हें इश्ट विजील. ह्या पासत सगल्यांनी 11 वाजता तावन भाग घेवपाक गरजेचें. मीस 12 वाजता सुरू जायना. चोत्रायदरची इस्टराचें मीस जें आसा तें 12 वाजता सुरू जायना. 12 वाजता येवंक रावनाकात. 11 वाजता आमचें जागरण आनीक आख्खी पास्कांची समरमणी चालू जाता. सकाळीं मीस 7:30 वाजता जातलें. मिसाची मांडावळ करूंक सेंट विन्सेंट ड पॉल एसोसिएशन आनी विडोज एसोसिएशन. पवित्र संस्काराक बोजोण ह्या सुमानान बुधवारा दीस सांजेर 7 वाजता जातलें. शुक्रारा दीस सकाळीं पवित्र संस्काराक बोजोण आसची ना, पूण पवित्र शुक्रारा दिसाक खुर्साची वाट आमी करतल्या. तशेंच सोनवारा दिसाक आयताराचें ऑब्लिगेशन मास दाबोली तशें इगर्जेन जावचें ना. 28 वेर सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो समारोम 2 मिसान जातली. पयले मीस सांजेच्या 5 वाजता. त्या मिसान पांय धुवपाची रीत जातली मांडावळ करूंक PPC. आनी दुसरे मीस सांजेच्या 7 वाजता मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया. मिसा उपरांत दुसऱ्या मिसा उपरांत 8 वाजता तावन भोव पवित्र संस्काराची बोजोण सॅक्टर वायज सुरू जातली. 8 वाजता दाबोली सॅक्टर, माटवें, कोपेलबाट, व्हडलेंबाट, रेंद्राबाट. 8:30 वाजता आल्त दाबोली सॅक्टर, वालीस सायड, डॉमिनोस सायड आनी बिहायंड NSD. 9 वाजता आसोई दोंगरी आनी रेजिना मुंदी सॅक्टर, रेजिडन्सी आनी पालोटी सायड. 9:30 वाजता आल्त चिकाली सॅक्टर, वॉटर टँक, बिहायंड कॉटेज हॉस्पिटल, टेलिफोन एक्सचेंज. 10 वाजता आसोई सॅक्टर, आसोई, ग्रीन व्हॅली, होली क्रॉस, एलेगांजा, आपा ऑर्चर्ड. 10:30 वाजता जिना पेंटा, फोंडवे सॅक्टर. 11 वाजता देवस्वा सॅक्टर, देवस्वा ग्रांद आनी देवस्वा पिकेन. 11:30 वाजता नाकेली सॅक्टर आनी इग्रेजा सॅक्टर. तशेंच 11:30 वाजता जाता तें सोमेस्तांक वर सगल्यांनी जाता ते भाशेन आमी 11:30 वाजता ते 12 वाजता ह्यो निमण्यो घडयो आमच्या जागरणाच्यो आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता बरोबर जाल्यार आमकां असो एक घेवया ब्रेस्तारा दीस. 29 वेर 29 मार्च सोमयाच्या कोश्टांचो शुक्रार
सकाळचे 7 वाजता खुर्साची वाट जातली, आमची तरणाटी ताची मांडावळ करतली. सांजेच्या 4 वाजता जेजूच्या कोश्टांच्या शुक्राराची समारंभणी सुरू जाता. 30 तारखेर पवित्र सोनवार, त्या दिसाक मीस ना, पूण सकाळचे 7 वाजता आमी सगळीं सकाळचें प्रार्थना करतले. जाता ते भाशेन ह्या सकाळच्या प्रार्थनान भाग घेवंक आमी प्रयत्न करुया. आनी 11 वाजता सांजेचे आमची मिडनायट सर्वीस म्हणजे नायट विजील, इश्ट विजील सुरू जाता. मांडावळ करूंक PPC. 31 तारखेर पास्कांचो आयतार इगोर्जेन आनी दाबोली कॉपेलान मीस सकाळी 7:30 वाजता जातलें. 31 तारखेर पास्कांचे परबे दिसा सांताक्रूज कॉपेलाच्या आदारार तियात्र आसतलो, ताचें नांव बेसांव, जो जातलो सांजेच्या 7 वाजता कॉपेला लागीं. ताचे तिकेटीचें मोल 150 रुपया. पास्ट्रल डायरी जून 2024 टू मे 2025 आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान आयलोली आसा. तुमी कोण मिसां दिवंक सोदतात तांणी इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन ती दिवची. मातशें चोत्राय दवरची. मिसांची बुकिंग्स जे आसात ते फोनाचेर आमचे ऑफिस एसिस्टंट घेवचे ना. जे कोणाक मिसां दिवपाक जाय इगोर्जेच्या ऑफिसान येवची आनी तुमची मिसां दिवची. खेरीत मिसां 26 मार्चाचे सकाळी 7 वाजता रॉक रॉड्रिगीस हाच्या पयल्या वर्साचो उगडास. भाव भयणीनो, कोणूय आयज जेजूची इमाज आसा, सायबिणीची इमाज आसा, उमो घेवंक सोदता जाल्यार चोत्राय धरची. भायल्या दारांतल्यान तावन भितर सरचें आनी उमो घेवन, तशेंच परतून त्याच दारांतल्यान भायर सरचें. आल्तारा वेल्यान कोणेंच येवचें न्हू म्हूण मागता. सगळीं उबी रावया. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक मुखार सरता. स्टॉम्बर्ग आयवन वालीस, तो पूत जुआंव रोजारियो वालीस आनी मारिया आंतोनिया बारेटो हांचो रावता सान जासिंत आयलंड. लग्न जावंक सोदता मोनिका सुकोरिना मिस्किता हिचे लागीं. ती दू मानुएल FC मिस्किता आनी इदालिना मिस्किता हांची रावता नाकेळी. लग्न जावंक तांचे मदें कसली आडखोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जी नवो क्रिस्ती गोराबो करूंक फुडें सरतात तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. त्या निमणें गीत जाल्या उपरांत मागता सगळ्या कॉफ्रारीच्या वांगड्यांनी फाटीं रावंक, आमची होली विकाची सगळी तयारी करपाक सगळ्यांनी चुकयनासतना हाजीर जावचें. तशेंच ज्या कोणाक ब्रेस्तारा दीस, शुक्रारा दीस आनीक इस्टराच्या दिसाक वाचपां दिल्लीं आसात तांणी प्रॅक्टीस करपाक मातशें फाटीं रावचें म्हूण मागता. गायन घेऊया R43 पेज नंबर 199. R43 तिसरो श्लोक. Jesu,